नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मॅमगाचे येवकार सगळ्यांक बरो दीस आवडेत आणि दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करतात सविस्तर खबरां पयलीं पळयच्यो मुखेल खबरो। रुमणावळ हाऊसिंग बोर्ड वाठारांत अल्पवयीन चलयेचेर लैंगिक अत्याचार केल्ल्यान पुलिसांनी एका दुबावित आरोपीक केल्या अटक। ही केस पॉक्सो कायद्याखाला जायल्यात नोंद। इराणवेले हल्ले 2 सप्तकां खातीर केल्यात स्थगीत। अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी केली घोषणा। शहबाज शरीफ आसिम मुनीर हांचे कडेन चर्चा केल्या उपरांत घेतलो निर्णय, मेळ्ळ्या म्हायती। पुण्या पोटवेंचणुकेचो सोंपलो प्रचार। भाजप, काँग्रेस आनी आप पक्षांची श्रेणी आतां आसा लोकांच्या हातांत। येता ते 9 तारखेक लोक दितले कोणाक कौल। काउंटडावनाक जाल्या सुरवात। पुणे पोटवेंचणुके खातीर काँग्रेसीन प्रचार घेवंक ना गंभीरतायेन। प्रचारा खातीर जाहीर केल्ल्या वयरेंतलो एकलोय केंद्रीय फुडारी रावंक ना हाचेर हाचो परिणाम जातलो पोटवेंचणुकेचेर, लोकांक पडला प्रश्न। एमपीएच्या सुवातेत आशिल्लो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो काडात। उच्च न्यायालयाचे निर्देश। आमदार आमोणकाराक केले प्रतिवादी। फुडली सुनावणी 4 मेक। आणि 70च्या बुद्रुक करमळी वाठारांत एका घराचेर पडले आंब्याचे झाड। सुमार 20,000चे जाला लुकसाण। सुदैवान कोणाकूच जावंक ना दुखापत। आता खबर विस्तारान। पुराय इराणी संस्कृताय नष्ट करपाची धमकी दिवपी अमेरिकेचो राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी व्हडलो निर्णय घेतला। डोनाल्ड ट्रम्प हांणी 2 सप्तकां खातीर इराणावेले हल्ले स्थगीत करपाचो निर्णय घेतिल्ल्याची म्हायती आतां मुखार आयल्या। इराणान हो युद्ध विराम मान्य केला, मात इस्रायल अजूनय इराणाचेर हल्लो करता अशा अहवालांतल्यान दिसून येता। फोणेच्या पोटवेंचणुकेच्या निमण्या टप्प्यात राजकीय तापमान चड खर जाला। आप पक्षान खर प्रचार करून जैताचो दावो केला। भाजपा मोगो युतीन आपली ताक दाखयल्या, तशेंच मोगो पक्षान काँग्रेसीचेर खर टिका करून रितेश नायकाच्या जैताचेर विश्वास उक्तायला। जाल्यार काँग्रेसीन खर प्रचार करून काँग्रेसीक मत दिवन बदल हाडचे अशें आवाहन केलां। आता जैत कोणाचे जातले हे 9 एप्रिला उपरांतूच कळटले, पळयात। भाजपा मोगो युतीच्या पत्रकार परिषदेत मोगो पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी काँग्रेसीक धारेर धरले। काँग्रेस पक्षाकच हारयतली अशेंय ताणें म्हटले। तशेंच 9 तारखेक रितेश नायकाक मत दिवचे आनी 2027 वर्साय ताका संद दिवची अशेंय मतदारांक आवाहन केला। फोणेच्या मतदाराकडे या निमतान हात जोडून विनंती करता की मोठ्या प्रचंड बहुमताने तांकां रितेश रवी नायक हे कमळाचो बटन चिड्डून तुम्ही तांकां जिखून दिवचें आणि बरे उदरगतीच्या हातून भितर रितेशाची जी स्वप्नां बीन आसा ती पूर्ण करची। काँग्रेसीन सत्ताधारी पक्षाचेर टिका करून फोंड्या मुळाव्या सुविधांचो उणाव आसा हाचेर भर दिलो। शारांत अजूनय जायते प्रस्न आसात ते सोडोवपाची काँग्रेसीक संद दिवची अशेंय महिला काँग्रेसीन पत्रकार परिशदेत म्हटले। तशेंच राहुल गांधीचो हात घटमूट करपा खातीर काँग्रेसीक मत दिवपाचें आवाहन लोकांक केलें। काँग्रेस फोंड्या मतदारसंघ जिखतली असोय विस्वास पक्षान उक्तायला। फोंड्यान आयज बरे रस्ते ना, बरे हॉस्पिटल ना, तुमकां जाय ती सुविधा मेळना, खराब उदक आसा, उदक सुद्दां पिवपाक सारके जनतेक मेळना। तेन्ना विचार करपाची तुमी गरज आसा। तुमकां परत एकदा कळकळीची विनंती करता की ह्या 9 एप्रिलाक 1 नंबरचो बटन दामून हाताच्या चिन्हाचेर तुमी बटन दामचें आनी डॉक्टर केतन भाटीकाराक हेंकां भरघोस मतांनी विजय करून हाडची गरज आसा। आनी म्हाका खात्री आसा फोंडेकारांनी पयल्ले आसा हे कितें चल्लां तें आनी तांकां विश्वास बसलेलो आसा की हे जे आतां मंत्री हांगा येयल्ले आसात ते फक्त 9 एप्रिल पर्यंत नाटक करपाक येयलात आनी तेच्या फुडें हे कांय जनतेचे प्रश्न हाताळचे ना आनी हांगा दिसचेंय ना। अगर हम एक साफ सुरक्षित गोवा नहीं दे पाए तो गोवा के रहने वाले भी रोजगार के लिए तरसेंगे। कौन आएगा ऐसी स्टेट में? मुझे पूरी उम्मीद है पोंडा की जागरूक जनता ये मशाल शुरू करेगी हाथ में लेकर और कांग्रेस नई सरकार बनाने की पहली सीट पोंडा से जीतेगी। मैं समझ सकती हूँ कई तरह के वोटर्स को प्रलोभन दिए गए हैं,
बड़े बड़े नेता आकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जनता से मैं कहूंगी बिल्कुल किसी प्रलोभन में मत आइए, आगे बढ़िए और अपने वोट को कास्ट करिए। और डॉक्टर केतन जो आपके बीच में रहे हैं, चाहे कोविड काल हो या आपको किसी भी तरीके की जरूरत हो, कल हम लोग पार्क में प्रचार कर रहे थे तो एक आदमी हमारे पास आया और उसने कहा आज मैं जिंदा हूं तो डॉक्टर केतन की वजह से, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, कोई जना हाथ लगा के राजी नहीं था, उन्होंने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया और मैं बड़े प्राउड से कहता हूं कि मैं उनकी वजह से जिंदा हूं। तो ऐसे आपके कैंडिडेट के लिए आप वोट दें, कांग्रेस को मजबूत करें, राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करें और एक स्वस्थ साफ सुथरा प्रशासन के लिए कांग्रेस को वोट दें। मतदान जावचे कांय वरां आदीं आम आदमी पक्षान फोंड्या आपली मोहीम चड खर केल्या। उमेदवार गितेश नायक हाणें लोकांचो तेंको आमचे कडेन आसा आनी जैत आमचे आसतले असो आपलो खर विस्वास उक्तायलो। आतां मतदार कितें थारायतात तें बेगीन स्पश्ट जातलें। मजगतीं फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर प्रशासन पुरायपणान सज्ज आसा। वेंचणूक सुरळीत आनी पारदर्शक मतदान जावचें हे खातीर गरजेच्यो सगळ्यो तयारी पुराय जाल्यात। 45 मतदान केंद्रां वांगडाच 200 परस चड कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केल्या आनी मतदारांक खाशेली सुविधाय दिल्ल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली। So all the arrangements for the Ponda by-election have been done. Today we had the third randomization of the polling personnel. So that was done and the list has been, confidential list has been shared with the ARO which will be open tomorrow in the dispatch center which is located in the Mamladar office. So we have 45 polling stations, more than 200 polling personnel are deputed. All the polling stations are also ready. AMF facilities has been checked. Tomorrow again there will be one more round of inspection, and because of summer we are arranging the waiting area, we are putting benches also, and drinking water facility will also be arranged. Now for those voters who want like for elderly people, elderly voters and all who want vehicle arrangement, that is also being tied up. So e-rickshaws will be there to help the people to come to the polling station. If anybody needs that assistance, they can reach out to their BLO. Similarly, this time Commission has asked us to ensure that there is a mobile deposit facility also, so that people need not deposit their mobile at random places when they enter the polling station. So that is also taken care. Counting center also inspection was done by the observer. That is also ready. It is in the Navelim Indoor Stadium. So basically, counting center is the same place where we would be having the strong room. Already police deployment is there, and round the clock magistrate and other teams will also be there. Seizures and enforcement drives are also going on. Today 6 p.m. onwards, there would be from 6 p.m. onwards only door-to-door campaign will be permitted, and other restrictions around the polling stations will also start from today onwards. So yeah, that's the arrangement. गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकार। फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर फक्त एकच दीस उरिल्ल्यान सगळ्या पक्षांनी प्रचाराची नेटान समाप्ती केली। भाजपान व्हडल्यो सभा आयोजीत करून आपली ताकद दाखयली, जाल्यार आम आदमी पक्षाच्या उमेदवारा खातीर केजरीवालान प्रचार केलो। मात काँग्रेसीच्या प्रचारात ज्येष्ठ फुडारी नाशिल्ल्यान तांच्यांनी ही पोटवेंचणूक गंभीरतायेन घेवंक नाशिल्ल्याचें दिश्टी पडलां। पळय फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर फक्त एकूच दीस उरला। बिरेस्तारा ही पोटवेंचणूक जावपाची आसा। ह्याच फाटभुंयेर फाटल्या सुमार 15 दिसांच्यान भाजप, काँग्रेस आनी आप पक्ष आपापल्या तरेन प्रचार करतात। सगळ्यांच्या प्रचाराचेर नदर मारली जाल्यार भाजपान आपलो प्रचार नेटान केलो। सोमारा तांची फोंड्या बस स्टँडाचेर प्रचाराची जाहीर सभा जाली। ह्या सभेक महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हजर आशिल्ले, तशेंच मंत्री, आमदार, हेर फुडारी, कार्यकर्ते व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले। आपाचो उमेदवार गितेश नायकाचो प्रचार पळयलो जाल्यार ताच्या प्रचारा खातीर आपाचो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गोंयांत आयिल्लो। तांणी उमेदवार गितेश नायका खातीर प्रचार लेगीत केले। मात आतां काँग्रेसीचो प्रचार पळयलो जाल्यार वेगळेच गत पळोवपाक मेळटा। प्रचारा खातीर काँग्रेसीन ज्येष्ठ फुडाऱ्यांची वळेरी जाहीर केली। तातूंत वट्ट 34 जाणांची नांवां आशिल्ली। सिद्धरामय्या, DK शिवकुमार, रेवनाथ रेड्डी, अशोक गेहलोत आनी हेर काँग्रेसीचे केंद्रीय तशेंच गोंयच्या फुडाऱ्यांचो ह्या वळेरेंत आस्पाव आशिल्लो। मात प्रत्यक्षात पळोवपाक गेले जाल्यार काँग्रेसीचो उमेदवार केतन भाटीकाराच्या प्रचाराक एकूय केंद्रीय फुडारी हजर रावंक ना। इतलेंच न्हय, केतनाच्या प्रचाराक गिरीशूय दिश्टीक पडना। हाचे वयल्यान सिद्ध जाता की काँग्रेसीन ही पोटवेंचणूक गंभीरतायेन घेवना।
ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मुरगाव बंदर प्राधिकरणाच्या सुवातेत उभारलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळो काढपाचे निर्देश उच्च न्यायालयान दिले. या प्रकरणात न्यायालयान संबंधितांक नोटीस धाडून सुनावणी निश्चित केल्या. या याचिकेच्या अनुषंगान आमदार संकल्प आमोणकार हांका प्रतिवादी केले. तांकां न्यायालयान नोटीस धाडल्या. प्रकरणातल्यो सगळ्यो बाजू आयकून घेवपा खातीर न्यायालयान फुडली सुनावणी 4 मेक दवरल्या. मजगती फुडले सुनावणीत ह्या प्रकरणात कसले वळण येतले हाचे कडेन सगळ्यांचे लक्ष लागून आसा. वास्को हांगासर हेडलँड सडा MPA वाठारात छत्रपती शिवाजी महाराज हांचो जो पुतळो उबारिल्लो शिव जयंती दिसा तो काडपाचो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान आयज दिलेले आसा. त्याच बरोबर ह्या उक्तावण दिसा आमदार संकल्प आमोणकर थंय हजर आशिल्लो आणि त्यांच्यांनी ह्या पुतळ्याचे उक्तावण केल्ले. ताका लागून तांकां सुद्दां मुंबय उच्च न्यायालयान नोटीस जारी केलेली आसा. 17 फेब्रुवारी ह्या दिसा MPA वाठारात हो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो उबारपाच्यो हालचाली सुरू जाल्ल्यो. त्या उपरांत MPAन पुलिशेक, म्युनिसिपालिटीक आणि त्याच बरोबर हेर अधिकाऱ्यांक लेटर केल्लेले, कंप्लेंट केलेली. मात्र त्यांच्यांनी दखल घेवंक नाशिल्ल्या कारणान तांच्यांनी मुंबय उच्च न्यायालयात धांव घेतली आणि याचिका दाखल केली. ताचेर हो निवाडो दिलेलो आसा. ताका लागून सध्या पुलिशेच्या सुरक्षे खाला हो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो जो आसा तो हालोवपाचो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयान दिलेले आसा MPAक. ताका लागूनच छत्रपती शिवाजी महाराज हांचो पुतळो काडपाक लायिल्ल्या ह्या कारणां वयल्यान सध्या स्थानिकां मदीं तशेंच राजकीय वातावरण तीव्र जावपाची शक्यताय उप्रासपाक शकता. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. साळ न्हंयत प्रदूषण वाडलां. ह्याच फाटभुंयेर साळ न्हंय पुनरुज्जीवन करपाच्या हेतान केळशी ग्रामपंचायतीच्या सरपंचान ह्या वाठारांतल्या मुखेल आस्थापना वांगडा बसका घेतली. हॉटेल, नुस्तेमारी उद्देगाचे मुखेल अभियंते आणि देखभाल वेवस्थापकांचे वांगडा महत्वाच्या मुद्द्यांचेर चर्चा केली. घाणयारे वा प्रक्रिया करून आशिल्लें उदक न्हंयत सोडचें न्ही अशा तरेच्यो हेर सुचोवण्यो ह्या आस्थापनांक दिल्ल्याचे सरपंच डिक्सन वाझ हांणी सांगलें. So the issue is the reports just rivers are little polluted Amadari and तेज बार ते आता Arabian Sea is polluted म्हणून दाखयला and it is a big alarm not only for tourism also but also the fishing community. So as village Panchayat Kaveri Sim, I have called a meeting with all the star hotels which are existing, the major one and including 2 private jetties which are operating in Moba. So together St. Regis Hotel, together chief engineer and a maintenance manager, Holiday Inn, Novotel, Radisson, Old Anchor, Bike Hotel, Hatimal, आणि तुगेले सिल्वा फिशरीज आणि तुगेले मोब्रार फिशरीज. सो हेंगेले आमगे सगळे रिप्रेझेंटेटिव्ह आयिल्ले आणि आय हॅव गिवन देम सम गायडलायन्स. And what is the guideline about? First of all, they should not release or monitor anything which is coming in the river. म्हणजे कितें न्हंयत आनी दर्यांत कांय वचपा जायना. स्लज, ड्राय स्लज आहा तेमी प्रॉपर डिस्पोज करपा जाय आनी तेंगेली वेट गार्बेज. आतां जायते जाण हॉटेलां गेले कितें कोताय तेंगेले प्रायवेट लोक तेंगेले वताय कितें वताय गार्बेज वताय मॉर्निंग. बट दे शुड गिव इट टू द ऑथोराइज्ड एजंट्स, ऑथोराइज्ड पर्सन हू इज डिस्पोजिंग दैट वेस्ट properly. Some dry or waste, they have to dispose it properly. They पयलीं तेका कोताले थोडीशी गार्बेज दुकरान घाताले आनी कितें घाताले आनी तेजेर पोट भरताले. आतां तो टायम गेलो. So they need to make sure whoever hotel is giving, they need to make sure they dispose it to the proper agents. रुमडामण हाऊसिंग बोर्ड वाठारात एक अल्पवयीन चलयेचेर लैंगिक अत्याचार केल्ल्याच्या आरोपात मंगळारा राती कडेन मायणा कुट्टरी पुलिसांनी एका दुबावीत आरोपीक अटक केल्या. ह्या प्रकरणात पॉक्सो कायद्याखाला केस नोंद जाल्या. पुलीस फुडलो तपास करतात. सांकवाळे पंचायतीत सत्तेचो संघर्ष गरम जावपाक लागला. सरपंच आणि उपसरपंचांचे आड अविश्वास प्रस्ताव दाखल जाले उपरांत आता राजकीय घडामोडींक गती मेळ्ळ्या. मंगळारा 6 पंच वांगड्यांनी ब्लॉक उदरगत अधिकाऱ्याचेर थेट भेट घेतली. नेमके कितें जालें पळयात पुराय बातमी. सांकवाळे पंचायतीचे 6 पंच वांगड्यांनी मंगळारा ब्लॉक उदरगत अधिकाऱ्याक मेळून अविश्वास प्रस्तावा खातीर खाशेली बसकेची तारीख जाहीर करपाची मागणी केली. सरपंच आणि उपसरपंच हाच्या आड दाखल केल्ल्या या थारावाचेर बेगोबेग बसका आपोवपाची मागणी वांगड्यांनी केल्या. या वेळार सगळ्या पंच वांगड्यांनी एकपटीत आशिल्ल्याचो दावो करून आमी सदांच सरकारा वांगडा आसात अशें स्पश्ट केले. या थारावाचेर राजकीय वा सरकारी दबाव ना अशेंय तांणी खरपणान सांगले. आता या अविश्वास प्रस्तावा वरवीं प्रशासन खंयचो निर्णय घेतलो आणि फुडें कितें जातलें हाचेर सगळ्याचें लक्ष आसा. आमी
सकवाळ पंचायतीचे पंच मेंबर 30 मार्च आम्ही नो कॉन्फिडन्स मोशन घातलेले आनीक आज जवळ 9 दीस जाले. सो आम्ही असेच कॅज्युअल विजीट करपाक येयल्ली सगळी व्हिडिओ मेळपाक ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर वास्को. तर ताका विचारले आमी खबरे आता आज 9 दीस जाले आनीक अशें ते नोटीस 15 दिसां भितर काडपाक जाय आनी ते मातशें काड म्हणून. कित्याक ऑलरेडी आतां भुरग्यांक बीन हॉलिडे जाल्ले आसा आनी भुरगे इन्सिस्ट करपाक हांगा थंय वचपाक भायर भितर सरपाक आनी दिसता आमचें हें जालां आमी लॉकडावन उरल्या एक बेगिनाचे बेगीन काड आनीक सुटी चालू जाल्या न्हू आनीक गरमी जाल्या तांकां पर्सनल कामांय आसता थोडीशीं. सो हे नोटिसा लागून आमी बांदून उरल्या. सो व्हिडिओन आमकां सांगलां की बेगिनाचे बेगीन काडटा आनी तेजे 15 दीस आसा ते 15 दिसां भितर तो काडटा म्हणून आज 9 दीस जाले. सो आमकां विश्वास आसा व्हिडिओ बेगिनाचे बेगीन काडटलो म्हणून. आनी आमी सगळ्यात पयलीं सांगलां की आमी सरकारा बरोबरच आसा आनी सरकार कित्याक आमी फुडें जे पळय वर्सभर आमचे उरला 14 म्हयने ते सरकाराच्या हातीन हात घालूनच आमकां फुडें काम करपाक जाय लोकां खातीर काम करपाक जाय. आम्ही आता 9 दीस जाले नो कॉन्फिडन्स म्हणून आम्ही हांगा बरोवन दिल्ले. अजून आमकां फुडली नोटीस कांय येवंक ना, डेट दिवंक ना. ताका लागून आयज आमी सवय पंच हांगा एकठांय जावन आयज सरांक व्हिडिओ सरांक विचारून येयले. तर सरान आमकां सांगलां की 15 दिसां भितर आपूण डेट दितलो म्हणून. आमी सदींच गव्हर्मेंटा वांगडा आसा. आम्ही नो कॉन्फिडन्स मोशन पास केल्ले ऑन द 30th मार्च. ओके, सो वी आर वेटिंग फॉर अ डेट. तुमकां बेगीन डेट मेळची म्हणून आमी येयली फॉलोअप करपाक व्हिडिओ कडेन आनी सांगपाक म्हणजे प्रेशर सद्या कोणाचो ना, कांय ना, पॉलिटिकल इंटरफिरन्स मातसो दिसना, कांय ना. सगळीं फ्रिली भोंवताय, तेश की कोण लिपोन आहा आनी खंय आहा तेश कांयच ना. सगळीं फ्रिली भोंवताय. कोणाक कॉन्टॅक्ट करून तें कॉन्टॅक्ट करपाक ती अवेलेबल आहाय. कोणाक तुका कांयच प्रॉब्लम ना कोणाचेर. सो हें दाखोवन दिता की आमी सगळीं जाण सारकी घोट आहाय आनी वी आर इंटॅक्ट. आनी डेट मेळटा जे दिसा डेट मेळटा ते दिसा आमी पंचायत फॉर्म करतले. हें जाल्यार हांव सांगूंक सोदतां. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर किरण बोरकर. नोकरेचो हायस दाखोवन फटवणूक जाल्या. बोटीचेर नोकरी मेळोवन दिवपाच्या नांवान दक्षिणेत कांय लोकांकडल्यान लाखांनी पयशे लुटिल्ल्याचें प्रकरण उक्ताडार आयलां. बळी पडपी लोकांनी थेट पुलिसांकडेन पाविल्ल्यान ही बातमी मुखार आयल्या. पळयात. बोटीर नोकऱ्यांच्या लोभान फटोवपी सुमार 10 ते 15 लोकांनी मंगळारा दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक संतोष देसाय हांकां मेळ्ळे. समाज वावुरपी फिडोल परेरा आनी सावियो गोयस हाच्या हजेरेंत बळी पडपी लोकांनी आपले दुख्ख उक्तायले. एका बनावट एजंटान नोकरीच्या नांवाखाला तांचे कडल्यान लाखांनी पयशे लुटिल्ल्याचो आरोप तांच्यांनी केला. ह्या वेळार पुलीस अधीक्षकान ह्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतल्या आनी संबंधीत एजंटाक चौकशी खातीर आपयतले अशें समाज वावुरप्यांनी सांगले. तशेंच आजून कागाळ करूंक नाशिल्ल्या सगळ्या बळीक मुखार येवन कागाळ दाखल करपाचें आवाहन केलां. तशेंच अशे बनावट एजंट एक्सपोज करप गरजेचें अशेंय तांणी स्पश्ट केलें. सध्या ह्या प्रकरणाक लागून वाठारांत बोळा निर्माण जाला आनी फुडले कारवायेचेर लक्ष केंद्रीत आसा. की त्या एजंटाक कॉन्टॅक्ट कराय. आतां तांकां जाय जाल्यार म्हूण ते एजंटाक कॉन्टॅक्ट करून ती गेल्ली. आतां एक सांगाय, आतां ती तर खूद गेल्ली आनी तेगे आनी हेंगे तर कांय ना जाल्यार तेणे आपूण जीपे एमावंट कित्या लागून घेयलो ते 500 रुपया जावं ते एमावंट कितें म्हूण घेयलो तेणे आपणागे एकावंटाक 10,000 जावं 15,000 जावं 2,000 जावं ते गेले जीपे. कितें म्हूण घेयलो? हिंग 10,000 गेले, हिंग 20,000 गेले, हिंग 12,000 गेले, हिंग 2,500 गेले, हिंग 2,000 गेले. कितें म्हूण घेयलो? शी इज नॉट इन टू दीस. आतां हेमी कोण साई ओम साई कितें म्हणून एसोसिएशनान वय तेंकोडे सोन ऑलमोस्ट 3.5 लाख गेले, कोणाको 1.5 लाख गेले. अँड दिस आर ऑल हर कॉन्टॅक्ट्स हेजे एकाउंटाचे पयशे घाले म्हूण. सो हितून तेणे कॉन्टॅक्ट दिता ते अकाउंट दिता आनी ही पयशे घाताय. सो एश कोण बली पडपा जायना आमगे गोंयच्या युथान. कित्याक आयज तेंक गोळा हाल आनी कोणाक गोडत. सो दीस इज एन अवेरनेस दॅट वी आर डुईंग. हाल तेंगे पाड्यांगे पयशे मेळत ना मेळत मेळपाक कायदो. टुमॉरो द लॉ अँड ऑर्डर शूड नॉट कॉलेप्स लायक दॅट. आयज हे भुरगे व्हडले तांड्यांनी पडल्या म्हूण. सो आतां जे भशेन आमच्या फिडॉल बाईन सांगला न्हू ते जेनिफर लॉपीज काय नको हो ते कोण ऐश्वर्या राय म्हूण. म्हाकाय दिसना ते ऐश्वर्या आनी जेनिफर लॉपीज म्हणून. म्हाका दिसता ते गोंयचे एक लेयता म्हूण रस्त्या वयले भोंवता ते गू खावपाक भोंवता ते हे भुरग्यांचे. आतां ते म्हणटा न्हू कितें आहा काय म्हणून आमकडे प्रूफ आमकडे व्हिडिओ आहा ते कॅश मेजता ते. पूण जेन्ना तो टायम येता तेन्ना तो व्हिडिओ तुमकां दितलो. सद्याक तो व्हिडिओ दिना.
हे सगळ्या भुरग्यां कडेन जाता व्हिडिओ ते बसून कॅश घेता ते आता तेणे स्टेटमेंट करचो त्या गटसा जाल्यार तेणी येवचे रस्त्यार की आपूण हे हितून ना आनी आपूण हे हितून केन्नाच आसचेय ना म्हूण फोटींग म्हणाचं स्टेटमेंट करूनी म्हूण. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरंग प्रभू मलकर्णीकार. दक्षिण गोंयांत 7 तालुक्यांक वीज पुरवण करपी 220 केव्ही आणि 110 केव्ही उपकेंद्रांच्या देखरेखी खातीर 12 एप्रिलाक वीज पुरवण खंडीत करतले. सकाळी 7 ते सांजेच्या 4 वरांचेर वर्सुकी वीज शटडावन करतले. ह्या काळात साश्टी, काणकोण, सांगे, केपें, मुरगांव, धारबांदोडे आनी फोंड्या तालुक्यांतल्या कांय वाठारांनी वीज पुरवण खंडीत आसतली. ते खातीर लोकांनी गरजेची जतनाय घेवची आनी पर्यायी व्यवस्था करची अशें आवाहन वीज खात्यान केलां. आमचे न्ही एन्युअल शटडावन 12 एप्रिलाक आमी डिक्लेअर केला सकाळी 7 ते 4 पर्यंत. हातूंत आमची जी मेजर सबस्टेशन्स आसा EHV म्हणजे एक्स्ट्रा हाय वोल्टेज घेता ते 220 केवीची ते आमची एक शेल्डें, दुसरें आसा कुंकळे, ही 2 घेतले आनी तिसरें आमचें 110 केवी स्टेशन वेर्ना. सो ही तिनूय स्टेशनां ते दीस बंद आसतले आनी तिनूय कडेन आमचें मेंटेनन्स काम चालू आसतलें. त्यामुळे एंटायर साऊथ गोवा आणि साऊथ गोवा म्हणजे शेल्डें म्हणजे हो कुशावती जिल्लो आणि दक्षिण जिल्लो तेतुंतली हे जे तालुके आसा शेल्डें म्हणजे सांगे, केपें एरिया, काणकोण एरिया, मुर्मुगांव ही सगळी एरिया सप्लाय आसतना सकाळचें. आमचें काम आसा मेन शेल्डें सबस्टेशनाचेर. थंय आमची इनकमींग सप्लाय आमकां कर्नाटका म्हणजे आंबेवाडीच्यान येता त्या लायनीचेर आनी थंयचे इनकमींग जे पळय इक्विपमेंट आसा ताजेर आमकां काम करपाचें आसा. मेजर आमचे 220चे EB स्विच आमकां नवे घालपाचे. आतां तें काम करता जाल्यार हो टोटल शटडावन घेतले शिवाय काम करूंक मेळना. दुसरी आमचे जे थंय जवळ जवळ 250 सुमार आयझोलेटर आसा, इन्सुलेटर आसा आयझोलेटराचे. त्यान भायर आमचे थंय सर्किट ब्रेकर्स आसा म्हणजे जे जे इक्विपमेंट्स आसा ते सगळ्यांचे ग्रीजिंग करपाचें, ऑयलिंग करपाचें, खंय जंपर गेले जाल्यार नवे घालपाचे आणि खंय कितें रस्टिंग आयलां ते काडपाचे आणि जे कितें प्रॉब्लेम आसा समज डिफेक्ट आसा इक्विपमेंटाक ते रिपेर करपाचे. हें आमचें काम थंय 220 केवी शेल्डें सबस्टेशनाचेर. बरोबर आमच्या कुंकळे सबस्टेशनाचेर आमचें सिमिलर काम 220 केवी स्टेशनाचेर जातलें आणि आमचे 110 केवी जे वेर्ना सबस्टेशन आसा थंय आमचे 2 नवे ट्रान्सफॉर्मर चालू करपाचे आसा 63 एवरी. आतां त्या खातीर जो आमकां बस कनेक्ट करपाक जाय 110 केवी ताका बस कनेक्ट करपाक जाय त्या खातीर आमकां शटडावन हेंय काम आमी बरोबरच त्या दिसा घेतले. त्यामुळे ज्या आमच्या ह्या तिनूय EHV सबस्टेशना कडल्यान जी सप्लाय आमच्या 33 केवी स्टेशनाक वता जवळ जवळ 22 आमची सबस्टेशनां आसा 33 केवी त्या सगळे 33 केवी स्टेशनाक सप्लाय आसची ना आणि त्या फुडें तांकां असोसिएटेड जे 11 केवी आणि LT ट्रान्सफॉर्मर तांकांय सप्लाय आसची. लयराई देवीचे जात्रेच्या तयारीची तालीम म्हणून येता ते 18 तारखेक शिरगांवां मॉक ड्रिल करतले अशें उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकारी अंकीत यादव हांणी स्पश्ट केलां. जिल्लोधिकाऱ्यान मंगळारा शिरगांवच्या जात्रेच्या तयारेचो आढावो घेतलो. 21 एप्रिलाक लयराई देवीची जात्रा जातली. लयराई देवीची जात्रा लागीं पाविल्ल्यान सध्या शिरगांवा जात्रेची तयारी नेटान सुरू आसा. मंगळारा उत्तर गोंयचे उपजिल्लोधिकारी अंकीत यादव हांणी हेर प्रशासकीय अधिकाऱ्यां सयत शिरगांवा वचून तयारीची पळोवणी करून आढावो घेतलो. उपजिल्लोधिकारी, मामलेदार, पुलीस अधीक्षक, उप अधीक्षकां सयत भलायकी आनी हेर वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांचे अधिकारी आनी देवस्थान समितीचे अध्यक्ष दिनानाथ गांवकर आनी हेर पदाधिकारी हजर आशिल्ले. तशेंच शिरगांवचे सरपंच आनी हेर पंच वांगडी हजर आशिल्ले. जी कामां उरल्यात ती बेगीन पुराय करात असो निर्देश लेगीत जिल्लोधिकाऱ्यान संबंधितांक दिला. पानी पीना है या कुछ खाना है तो अपना जाए वहाँ पे खाए पिए और दर्शन करें या जो भी आगे जाए. वहाँ पे रुकने का इकट्ठा होने का कोई फायदा नहीं. अभी आप बताओ क्या मैंने देखा है कि वो लेवल करें वो रहा ठीक है उसको लेवल करने के ठीक है जो बाउंड्री वो करने के जो करिए वहाँ पे लाइट लगाने के नीचे की तरफ
ऊपर और नीचे दो हैं, हम लोग देखें। आता 21 तारखेर जात्रा येयल्ल्या कारणान आज आमचो कलेक्टर साहेब येयल्लो, तेच्या वांगडा SP येयल्लो, टास्क फोर्स जाल्लो, पंचायत जाल्ली, तेंच्यांनी एक नियाळ घेवपाक जाय म्हणून जात्रेची तयारी कशी चल्ल्या ती इन्स्पेक्शन करून येयल्लो. सो तेंच्यांनी तडयेर येयले आनी तडयेर तांकां सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळें. लायटी पयली तेंच्यांनी, PA सिस्टम कसो आतां पयला, सगळें पयलें ते सॅटिस्फाय आहा. तेंच्या वांगडा पंचायत जाल्ली, देवस्थान कमिटी आसली. आतां तांकां लागून सगळें ग्रावंड फील्ड वर्क कसो जातलो त्या दिसा, जात्रेच्या दिसा कसो जातलो तांकां एक नियाळ करपाचो पयलीं, एक प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवपाचे आनी ताका लागून 18 तारखेक मॉक ड्रील जाल्ल्या. तेतून सगळे येतले, टास्क फोर्स येतलो, देवस्थान कमिटी आनी थोडे भुरगे आसतले आमचे 2 लोक ते आसतले ते दीस, आनी ते एक मॉक ड्रील दवरतले. पुलीस डिपार्टमेंट आसतलो, एक मॉक ड्रील दवरतले की कशे भाशेन जात्रेक गर्दी जावन कशें आमी हँडल करतले बरे भाशेन. ते तेंचे नियाळ घेवचे म्हणून 18 तारखेर रातच्या 8:30 एक मॉक ड्रील दवरपाक तेंच्यांनी दर्शे हांगा करपाचें थरयलां. आणि बाकी स्टॉला बद्दल कितें सांगलां? आतां देवळा फाटल्यान तांकां स्टॉल हांगा रस्त्यार एकूच हाडचे ना, एकूय बी हाडचे ना. देवळा फाटल्यान तेंच्यांनी 15 आयडेंटिफाय केले, 15, आनी वडा कडेन वयर फाटल्यान सारकी 9 केले. ती तेंचें परमिशन अजून येवंक ना कलेक्टराचें, कितें करपाचें तें येतलें आतां थोड्या दिसांनी. पण म्हाका दिसता ही जागा PWD मार्क करतले. PWD मार्क करून दितले. बाकी तयारी कशी चल्ल्या सध्या? तयारी सारी 100% जाल्या गव्हर्मेंटाची. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रसा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही.